बायला आरक्षण बिल हो भाजपचो नवो जुमला. 2014 ची वेंचणूक नदरेमुखार दवरून लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसपाचो केल्लो यत्न. बायला आरक्षणाचे बाबतीत मोदी सरकार जर गंभीर आसा जाल्यार ताबडतोब पास करून घेतले असले. डिलिमिटेशन कास्ट सेन्ससचे निमित्त दाखोवचे नसले. गोंय प्रदेश काँग्रेसीन केंद्र सरकाराक एक्सपोज केला. लोकसभेन बुधवारा बायला आरक्षण विधेयक मंजूर केले. 454 वांगड्यांनी विधेयकाक समर्थन दिले. 2 वांगड्यांनी विरोध केलो. विधेयक मंजूर जावपा खातीर आता राज्यसभेन धाडला, पूण तातूंत डिलिमिटेशन आनी कास्ट सेन्ससच्यो अटी घातल्यात. ते केले उपरांतच बिल पास जातले. म्हणल्यार अजून सेन्सस जावंक ना आनी येन्ना बिलाचें रुपांतर कायद्यान जावचें ना हो भाजपचो डाव. काँग्रेसीचो प्रदेश अध्यक्ष अमित पाटकर सांगता, आयकात. राजीव गांधीजीचो हे एक विजन आशिल्लें. जेन्ना 2010 युपीएचो सरकार आशिल्लो तेन्ना आमच्यो आदले पक्षाची प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधीजी तेन्ना ते बिल राज्यसभेन हाडले आणि 9 मार्च 2010 ते राज्यसभेन बिल पास जालें. काँग्रेस पक्ष या देशाच्या जनतेक सिरियसली काम करता आणि खास करून महिला आरक्षण जर तर कोणे म्हणजे सिरियसली जर ताचेर काम केला जाल्यार ते फक्त काँग्रेस पक्षान काम केलं. तेन्ना राजीव गांधीजीन जेन्ना हे बिल हाडिल्लें लोकसभेन तेन्ना ताच्या वयल्यान कळटा की बाबा कोणे ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट वोटिंग केल्लें आणि ती नांवां जर तुमकां सांगली जाल्यार एक आशिल्ले एल.के. अडवाणी, दुसरे अटल बिहारी वाजपेयी, तिसरे जसवंत सिंग, राम जेठमलानी हांणी ह्या बिलाच्या अगेन्स्ट वोटिंग केल्लें आसा. 2024 जे लोकसभेचे जे इलेक्शन येता आमचे कडेन आता कांयच मुद्दे उरले ना, कित्याक दुसरे डायव्हर्जन चालू आहा. जेन्ना जेन्ना आमी लोकसभेन जेन्ना अडाणीचो मुद्दो येता तेन्ना हे सरकार खंय तरी डायव्हर्ट करता. जेन्ना ओबीसी एससी एसटीचो जेन्ना विषय येता तेन्ना खंय तरी डायव्हर्जन करता. आणि सिमिलरली हे जे आता महिला रिझर्वेशन बिल जे हाडला ते आनी एक जुमला. दे आर नॉट सिरियस. जर तर ब्रज जुमला पार्टी जर तर सिरियस आशिल्ली आणि मोदी सरकाराक जर खरेंच जर तर महिलांक आरक्षण दिवपा जाय आशिल्लें जाल्यार सकल एस्ट्रिक स्टार मार्क आसचो नाशिल्लो टर्म्स एंड कंडिशनाचो. That from 1989, Rajiv Gandhi, who was the then Prime Minister, he had a dream to empower the women of India. Then only if they come in the forefront and if they are seen in the forefront, then it is very clear that the economy of this country, if they are happy, if the women are happy, the economy of the country is selling in a very good way. आम्ही किती पळयता आता हे गव्हर्नमेंट आपल्याक क्रेडिट घेवपाक पळयता की आम्ही बिल हाडात आम्ही सपोर्ट केलेले आसा. बट ओनली थिंग इज दॅट वाय दीज लिमिटेशन्स. तुम्ही पहिले आम्ही सेन्सस करतले, आम्ही डिलिमिटेशन एरिया जाहीर करतले आणि मागीर सेन्सस करतले. अरे सेन्सस करपाचे आशिल्ले जशें आमी म्हटलें तशें आता 2021 सेन्सस करपाक जाय आशिल्लें. वाय यू डिडंट डू दॅट? वाय यू आर वेटिंग फॉर द डिलिमिटेशन? काल राहुल गांधीने आमच्या काँग्रेस पार्लमेंटात म्हटलें तुम्ही बिल हाडात आणि आम्ही तुमकां सपोर्ट करतात आणि लेट्स वाय यू वॉन्ट दिस डिलिमिटेशन अँड दिस सेन्सस. दॅट्स वॉट ही सेड. गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगीस आणि संगीता ओली.